Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people of Benaulim constituency for the loss of life, agricultural land, environment and impact to biodiversity due to flooding caused at the catchment area in Benaulim village from Toleban to SGPDA wholesale fish market. Due to the western bypass road passing through the fields and low-lying area, steps government intends to take. Speaker sir, पाऊस already आयलो हा, सगळ्यांनी पळयलो हा. आमकडे सरकारूय सेंट्रलाकूय हा, हिंगा हा. I spoke to PWD minister. He has told me that he will look into the matter. WRD already घातलेले हा. But we have seen actually that people are going to effect. It is a matter of cost. I request the government to take these measures and get it sanctioned. That is the only request. हे इशू असं खूप वर्सां चालू आसा आणि इट इज मॉनिटर्ड बाय द हाय कोर्ट आणि ही इज ऑल्सो अवेअर ऑफ इट आणि इट हॅज गॉन टू NGT आणि NGTनूय पोतून धाडला स्पीकर सर आता तो कितें म्हणटा तेणें इन्स्पेक्शन बोटीन वचून इन्स्पेक्शन कितें केलां आणि WRDचे कोणाचे इंजिनियराचे कितें तरी स्टेटमेंट आसा सो इट इज अ मॅटर वेर इट वॉज एग्जामिन्ड इन द पास्ट ह्या वर्साक पावस स्पीकर सर एक गोष्ट हांव सांगूंक सोदता इवन राजेश बाबान तेच इशू काडला रस्तो वयर काडलो ते सायडीन बुडपाचे इशू तसो उरतलो स्पीकर सर इशू रस्तो स्टिल्टार काडलो उदक जर भरपाचें आहा तर रस्त्या वयल्यान येतलें स्पीकर सर आमच्याय गांवांनी केपें पाड्डे बड्डे अशे खूब कडेन आमचे कुडचड्यार जाता स्पीकर सर आसोडला येता जेन्ना उदक सगळे रस्ते बनता ते येताच पूण एनीहाव रिपोर्ट काडलेले आसा टॅक्निकली तांकां WRD हायड्रोलॉजिकल सर्वे करून अपॉयंट करपाचे अशें तेणी घातल्या WRD मिनिस्टर कडेन फॉलोअप करता ज्यो गोश्टी हायड्रोलॉजिकली कितें सेन्सिटीव इशू आसा तेजे आमी पळयतले पूण हो इशू आयचोच न्ही सर हे खूब वर्सां हावजान डिक्लेअर जाला NGTन गेला हायकोर्टान गेला खूब कडेन गेला आनी लास्टाक हे आतां हायकोर्ट मॉनिटर करता स्पीकर सर